कोणाल्या राजकीय कार्यकाळान पणजे बरी आणि कोणाल्या वाईट हे पणजेकारांचो प्रश्न नासून तांकां दिसपट्ट्यान जावपी त्रासांतल्यान आतां सुटका जाय। पणजे कोणाच्याय ताब्यान आसूं पूण राजधानी पणजेची अशी अवतिकाय करूं नाकात अशें लोकांचें म्हणणें। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। हे फादर सन एंटरप्राइज आसा पळय हांगा पणजे, ही 5 वर्सां अशीच उरली जाल्यार अशी पाळी येतली आमचेर की आफ्टर 5 years पणजी कॅपिटल म्हणपाक लज दिसतले। तो 25 वर्सां कोणा कडेन आसले, सत्या म्हाका कडेन आसली की तेंचे कडेन आसली। हांव आसलो फकत 2 वर्सांनी। वी आर डुईंग सो मच विदीन आवर पावर बेसिकली टू इम्प्रूव द सिच्युएशन। पण हाणें हाचो हिशोब दिवचो न्ही। हे रस्ते 25 वर्साचे ना, हे पयरूच 6 म्हयन्या पयलीं इलेक्शना पयलीं घातिल्ले रस्ते आसा। राजधानी पणजेचे अवतिकायेक जापसालदार कोण हाचे वयल्यान सुरू जाल्ल्या राजकीय वादांत पडपाची पणजेकारांची मातूय इत्सा ना। खरेपणी तांकां ह्या दिसपट्ट्या त्रासांतल्यान मुक्ती जाय, जावं तो पणजेचो दुकानवालो आसूं, जावं तो रिक्षेकार वा आम नागरीक। प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचो चटको ह्या सगळ्यांकूच बसता। सिन्स 1-2 years गव्हर्मेंट कांयच करिना ते फ्लडिंग जाताले आमी सगळे वस्तू हांगा वयर दवरताले। आतां ते गव्हर्मेंटाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा नाला रस्तो क्लीन करपाचे आनी खंय फ्लडिंग जाता पळय लो एरिया माला बीन कोर्तीन बीन थंय सुद्दां ते डांबर घालून रस्तो नीट एंड क्लीन करपाचे कांयच करिना गव्हर्मेंट। बाबूश कितें म्हण आसा बाबूच्या अंडरांची तर बाबूश हेका बोट दाखयता तो तेका बोट दाखयता, अशें करून मिनिस्टर एकमेकाक हात बोट दाखयत रावता। हे कांयच काम डेवलप जायना काय। एक अर्दे वर पास अख्खे पणजी बुडटा, मागीर कशी गाडी चलयतली आमी, तर गाडी बंद दवरता आमी। कितले कोणी व्हडलें सांगू, मिनिस्टर सांगू नाल्यार ते म्युन्सिपालिटी सांगू आमी अशें केलां तशें केलां, कांयच जावपाचें कांयच जावलेलें ना हांगासर। फुटपाथ पयशे जाल्यार फुटपाथ थंय फुटलेले आसा, रस्ते जाल्यार रस्त्यांची वाट लागून गेल्ली आसा, कांयच फायदो हें केल्लें ना। हें आतां आमी अशेंच चलोवपाचें आनी हे अशेंच चलयतले, कांय ना। आमकां फटयतले, आमकां इलेक्शना टायमार येतले, आमी तुमकां अशें करतले तशें करता, तशें कांयच ना करपाचें, कांयच जावचें ना हेंचे कडेन। हे फक्त आपली बॉल्सां भरतले आनी वयतले। पणजेचे रस्ते दर पावसान उदका पोंदा कित्याक वयतात हाचो अभ्यास करून मार्ग काडपा खातीर महापालिकेन आयज मेरेन कितल्योश्योच एजन्सी नेमल्यो, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना हाची गवाय खुद्द आदल्या महापौरानूच दिल्या। आता पळय मेयर म्हणटा ही कन्सल्टन्सी करता ती कन्सल्टन्सी, अरे बाबा आमचे कडेन 4 DPR आसा, 4 DPR फॉर पेंजीम, रायट फ्रॉम हुडको was supposed to give 100 crores then during Tony Rodriguez time. हुडको जे जाले, मागीर स्पॅनिश कंपनी जाले, मागीर GNRM जाले, स्मार्ट सिटी जाले। आमी फकत कन्सल्टंटांक कोट्यांनी पयशे फारीक करता। तो कचन कितें करता, ओल्ड आमचे कडेन DPR घेता आनी ताका फकत पॉलिश करता आनी हें करता। स्मार्ट सिटी एक व्हडलो झिरो। 10 वर्सां पयलींच्यो आनी आतांच्यो पणजेच्यो गरजो हातूंत खूब फरक आसा। वाडट्या लोकसंख्येच्या तुळेन फाटल्या 10 वर्सांत पणजेन साधन सुविधा वाडूंक नाशिल्ल्याचे लोकूच उलोवन दाखयतात। देखून नितळ गोंय सोबीत गोंय ही संकल्पना फकत कागदाचेरूच उरल्या। हे राजकारण कुशीक दवरून पणजेची उदरगत जाल्ली जाय, पणजेक बरे रस्ते जाय, पणजेक ट्राफीक फ्लो सारको जाय, गटरां नितळ जाल्ली जाय। आतां सरकारान वेळ येयल्लो आसा की सरकारान हाचेर लक्ष घालूंक जाय आनी बरी सुविधा लोकां मेरेन पावोंक जाय, कारण लोक इतले वर्सां टॅक्स फारीक करता आनी लोकांक ह्या टॅक्साचो कांयच फायदो जायना। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान उपेंद्र नायक।